Thank you everyone. Look it up. आईचे मानाचे श्री आरोग्यमंत्री भुवनेश्वर इट इज नॉट जस्ट द फायर स्टेशन, इट इज अ ट्रेनिंग इन्स्टिट्यूट आमी जाका म्हणटा. म्हणजे फाल्यां सकाळीं हाय सेकंडरी किंवा स्कुलांतल्या भुरग्यांक जर दाखोवपाक जाय फायर स्टेशन कशें आसता हें दाखोवपा खातीर, इट इज एन म्हणजे वॉट टायप ऑफ इक्विपमेंट्स हे थंय कितें कितें आसा हें सगळें दाखोवपा खातीर ह्या बिल्डिंगेंत आसा. 2335 स्क्वेअर मिटराच्या ह्या बिल्डिंगेंत जवळपास 1249 स्क्वेअर मिटरचो बिल्टअप आणि तातूंतल्यान म्हणजे जवळपास 7.5 कोटी रुपया सरकारान ह्या प्रोजेक्टा खातीर खर्च केला. आमी 24/7 इंटिग्रेटेड सर्विसीस, म्हणजे इट इज नॉट ओन्ली आमी जाका म्हणटा फक्त उजो लागल्यार न्ही, बऱ्याच जाणांक फायर स्टेशन म्हणजे उजो लागला जाल्यारूच आमची गाडी धांवता ना, थंय म्हणजे पूर येयलो जाल्यारूय आमची गाडी आसा, उजो लागलो जाल्यारूय गाडी आसा, कोण बुडलो जाल्यारूय आमचे लोक वता. फॉर एनी टायप ऑफ एमर्जन्सी रेस्क्यू करपा खातीर आमचे फायर ऑफिसर्स, आमचे फायरमॅन आपल्या जिवाचेर उदार जावन लोकांक वाचोवपाचें काम हें सातत्यात करता. ह्या सगळ्या फायर ऑफिसरां खातीर आनी फायर पर्सना खातीर नेटान परत एकदा ताळयो मारात. मिस्टर कदम आयज GSIDC आनी आमचो श्रीपाद जेणे इम्प्लिमेंटेशन ह्या प्रकल्पाचो केल्लो आसा. खूब खुशी जाता की आयज मुख्यमंत्री आनी आमचे 2-3दा आमचे फुडें फाटी जाले ते आयज उद्घाटन आयज करूंक जाय, फाल्यां विधानसभेच्या वेळार पयलीं ठरयल्ले डेट. आयज खुशी जाता की मुख्यमंत्री आमचे मदीं आयिल्ले आसा आनी आमकां वाळपयच्या लोकांक खूब त्रास जाता पयलीं की आमचे कडेन त्या तरेचें इन्फ्रास्ट्रक्चर आमचे कडेन नाशिल्लें की एक फायर स्टेशन आनी ह्या तरेचें फायर स्टेशन, एक मॉडर्न फायर स्टेशन जे काही सगळे फेसिलिटीज आमी त्या फायर स्टेशन आसपाक जाय. आयज पळयल्यार ह्या तरेची एक सुंदर वास्तू आयज उबें जाल्लें आसा की फायराच्या स्टाफाक बी ह्या तरेची फेसिलिटी म्हाका दिसता की एक युनीक अशें एक प्रकल्प वयर काडलेले आसा मुख्यमंत्रीचे मुख्य नेतृत्व सकयल. GSIDC हो प्रकल्प जेन्ना घेतलो तेन्ना हो प्रकल्प मुख्यमंत्री चेअरमन आशिल्ले GSIDCचे. आनी आयज आमी चर्चा करतना आमचे जायते प्रकल्प आमकां लोकांक केन्ना दिसता, पत्रकार भाव सगळे बसल्या की बाबा आमी प्रकल्पाची आश्वासनां दिता पूण ते प्रकल्प आमी पूर्ण करिना. पूण आयज आतां फायर स्टेशन आयज पूर्ण जाल्लें आसा. हांवें मुख्यमंत्रीक विनंती केली, मुख्यमंत्रीनूच चर्चा काडली, विशय काडलो की आमकां एक नवीन डेप्युटी कलेक्टर आनी मामलेदाराचें बिल्डींग जे लोकांक गरजेचें आहा की बेगिना बेगीन तेजें फावंडेशन घालपाक आनी ऑफिसरांक घेवन ते फुडें व्हरपाक जाय. म्हणजे लोकांक एक स्टेट ऑफ आर्ट ह्या तालुक्यात एक डेप्युटी कलेक्टर आनी इंटिग्रेटेड मामलेदाराचें ऑफिस जे काही सगळे ऑफिस एक कडेन आसतले, म्हणजे लोकांक तेजो योग्य तरेचे सोयी आनी बऱ्यापैकी फेसिलिटीज लोकांक आमी दिवंक शकतले. हांवें त्याच बरोबर गोयलीचे जेन्ना आमी पंचायतीन पैकुळाचे आमी पायाभरणी फावंडेशन स्टोन घातले, फावंडेशन स्टोन जावन गेले, तेजे उपरांत आमी पूर्णपणे मुख्यमंत्री आयिल्ले जेन्ना आमी पैकुळाचो पूल आमी उद्घाटन केलें. आनी त्याच कार्यक्रमाक आमी एक आश्वासन लोकांक दिल्लें की सावड्ड्याचो पुलाचे बेगिना बेगीन आमी पायाभरणी करतले. आयज ते मुख्यमंत्रीन ऑलरेडी वर्क ऑर्डर दिल्ले आसा. म्हणून आमी सावड्ड्या पंचायतीन ह्याच म्हयन्यान फेब्रुवारीच्या म्हयन्यान मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून डेट घेवन आमी सावड्ड्याच्या पुलाचे पायाभरणी आमी करतले. म्हणजे फुडल्या वर्सभरान आमी हे पूल आमी जे लोकांची इतल्या वर्सांची इच्छा आशिल्ली ते पूर्ण करूं शकतले. हांव मुख्यमंत्री सांगूंक सोदता की आमचो एक ब्युटिफिकेशनाचो प्रकल्प त्याच बरोबर तुमी मातशें एक वेगळ्या तरेन फेज 2 आमचो ब्युटिफिकेशन एक ऑलरेडी जाल्लें आसा GSIDCच्या माध्यमांतल्यान. तेन्ना श्रीपादूच आशिल्लो आमचो इंजिनियर, त्यांनी केल्ले. आयज ते मातशें आमकां कांय कडेन आमकां गरज आहा आनी कांय कडेन वेगळ्या तरेन आमकां जाय की म्हणजे एक वेगळ्या तरेची एक अपलिफ्ट करपाक आमकां संदी गावतली. जायत्या गोष्टी सरकार करता. आमचे सत्तरीचे लोक सरकार भारतीय जनता पक्षा बरोबर पूर्णपणे खंबीरपणे राविल्ले आसात. आमचे सगळे काउन्सिलर पंच खंयी कार्यक्रम असलो फक्त आमचो वायस चेअरमन असतो लीड आयलो. आमी कार्यक्रम सुरू करून बी सगळे मुख्यमंत्री फुलां दिवन मागीर आयला. आयज मेन म्हणजे कितें जाता की आमचे
हे कार्यकर्ते जे आहात एक ठामपणे भारतीय जनता पार्टीचो फिलॉसॉफी आणि भारतीय जनता पार्टी बरोबर राहून आमचे पक्षाचे काम फुडें व्हरतात. त्याच बरोबर हांवें खंयचेय कार्यक्रम आसल्यार आमकां तांकां श्रेय दिवचें पडटा, कारण तेंच्या बरोबर आमची बी प्रगती वेगळ्या तरेन मुख्यमंत्रीच्या नेतृत्व सकयल फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करता. आयज 70 पयलीं कशी आशिल्ली, आयज जे लक्ष्मण माजीक आनी बाकी सगळे फायर ऑफिसर नामदेव केरकर बी पयलींचे डिपार्टमेंटाचे जे पयलीं हांगा काम करता तेन्ना आमचे कडेन हांगा न्हिदपाक बी सारकी सोय नाशिल्ली. आनी आयज आमकां ह्या तरेची सोय गावल्या की एक मॉडर्न आनी त्याच बरोबर मुख्यमंत्री येतले इनॉग्रेशन करपाक. म्हाका दिसता ह्याच वर्सा इनॉग्रेशन जातले आमी जी स्टुडियोच्या माध्यमांतल्यान नवो ग्रावंड आनी इतर काय जे मुख्यमंत्री आमकां अप्रूव करून दिल्ले आसा. म्हणजे एक टाउनशीप एंड लायफस्टायल चेंज वेगळे तरेन. आयज फायर सेफ्टी एकदम महत्वाची गोष्ट आसा आनी फायर ऑफिसरांक बी योग्य तरेची फेसिलिटी दिवपाची गरज आसा जे मुख्यमंत्री करता. आनी त्याच बरोबर आमकां आमच्या परिसरांत वेगळे तरेन ते फुडें व्हरपाचो आमी प्रयत्न करता. General salute! God! Salute! God! आपके निरीक्षण के लिए हाजिर है श्रीमान.